सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता रेगन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक बरी भलायकी पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एडवर्ड टिगल ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणो मुन्नेच्या पुस्तकांत 23व्या आवेस्वरान 4थी ओड अशी आसा ग्रेस्त जावंक फुगार जायनाकाय तें तुज्या मनांतलें भायर उडय. आनी बागयोंत आगुस्तीन आमकां म्हणटा आमी संवसारांत सगळे भिकारी देवा मुखार आमी भिकारी कित्याक संवसारांतल्यो वस्तू आमी पुंजायता आमी उत्मीक वस्तू पुंजावंक भिकारी कशें आमी दिसपोटी वावरूंक गरज तर आमच्या जिवितान उदीक आनी देवाक मानता तसल्यो वस्तू आमी पुंजावंक आनी आमचे उत्मीक वाड आमी करता आसतना उदीक दुसऱ्यांकूय आमी हेच ग्रेसकायेन भरूंक आमकां मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयो सदांच सांग वार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासलेली व्हडती देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी परी आमच्या शेवडती तुवें बासयलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता
तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव, दर्या सागरा मोदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. तरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय. तूं खरेपणी दानियेलावन ओदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायलाय. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजे गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी एक गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज ओदीकूच गौरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण सोजमताय, तर हांव तुजे पोरक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुज्या उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव भोश्टायतले. ते तुका एके खणींत बुडयतले आनी दर्या सागरा मोदें तूं जबरदस्तेच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुण्याच्या चोपक्यान सांपडलोलो, सुनोद करूंक नासलोल्या भाशेन पोरक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव फूट करतो. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसोवन न्हय, आमच्या बळान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें ताणीं म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोतवे दिश्टीचें, निर्बुधी जाणवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडावतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे फाटाफाटी लागतले आसले. पूण तांचे खोटपण तांकां विकून दिली, सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भोस करचो दीस. तांचें निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले पोरजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दिरबोळ. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ग्रेस्त मनशाक
सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. ओय आनीक एक सांगता, ग्रेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकलें. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेसून तांचे नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं हें सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 1000 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. आनी काय बरें एझेकियेल प्रवादे वरवीं देव मनशाक शिडकायता. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजता. म्हणटकूच तुज्याच कर्तुबाक परमणे तुका व्हरतले आनी तुका सगल्या न्यायसभे मुखार ते उबे करतले. कित्याक तूं बेश्टो मनीस. म्हणटकूच तुका ही ग्रेसकाय वो आपलें व्हडपण आसा तें सगलें पोरक्याच्या हातांत घेवन तुका ते मारतले. तेन्ना तुका गमतलें की हांव सांगता तें सर्वेस्पो तुजो देव. म्हणणेच्या पुस्तकार बाबा भयणीनो अशें म्हणलेलें आसा 28 वडीन 6 वर्स. वांकड्या रस्त्यार चलून ग्रेसकाय पुजायता तो न्हय, पूण प्रमाणीकपणान जिवीत जियेता तो गरीब मनीस देवा मुखार व्हरतो. खरेंच बाबा भयणीनो, आमी जायते फावटी संवसारी वस्तू पुजायता आनी संवसारी वस्तू आमी पुजायता तेन्ना आमी समजता ही आमची दोन दौलत. आमकां सगळेंच वांकडें करून बरें आसा तें सरळ मार्ग आमी सोडून दिता तेन्ना आमकां दिसता आमचें जिवीत सुफोड जालें. आमकां दिसता बरे तरेन आमी जियेता. आमकां दिसता आतां सगळ्या संवसाराची पदवी आमच्या हातान आसता. भाग्यून आगुस्तीन अशें म्हणटा, वी आर ऑल बॅगर्स बिफोर गॉड. म्हणटकूच आमी पयले सुवातेर देवा मुखार खरेंच एक भिकारी कशें वचूंक गरज. आमी जेन्ना संवसारांत दुसऱ्यांक भीक घालता तेन्ना आमी उगडास दवरचो की आमी ओत्मीक वाटेन देवा मुखार उदीक भिकारी. कित्याक आमी संवसारी वस्तू पुजायल्यात, संवसारी वस्तू ग्रेसकाय कशी समजून घेतल्यात. आनी जेजू आज तेंच सांगता, तुमचे मदें कोणूय म्हजे खातीर वा म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां भाटां सोडीत एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. वय भाव भयणीनो, देवाच्या राज्या खातीर आमी पयले सद्याक ओळखून घेवप की आमी देवा मुखार एक भिकारी. जेन्ना म्हजे उंटयेंत हांव देवा लागीं मागता, सायबा म्हाका तुज्या ह्या उत्मीक ग्रेसकायेन भर, तेन्ना जिवितान भाग्यून तागुस्तीन म्हणटा आमी संवसारी जिवीत जियेता आसतना जो भिकारी म्हज्या शेजाऱ्याक आसा, जो भिकारी म्हज्या मुखार आसा, ताका दान घालूंक, ताका हांवें किरीत भाशेन उदीक ग्रेसकायेन भरूंक म्हजो कायदो. म्हणटकूच देवा मुखार जेन्ना तूं भीक मागताय तेन्ना उगडास तूं. संवसारांत तुजो भाव भिकारी, संवसारांत तुजो भाव आडगां नाडगां करता, ताचें लक्ष ओडून हाड, ताचो मारोग नीट कर, तुजोय मारोग नीट कर आनी तुजी ओत्मीक वाड ओदीक कर. कित्याक वांकड्या रस्त्यान तूं ग्रेसकाय पुजायताय जाल्यार तें तुका कित्याकूच शिरी पडची ना, पूण प्रमाणीकपणान तुवें जिवीत जियेलें जाल्यार तें उदीक तुका बऱ्याक पडटलें. हेंच म्हणणेचें पुस्तक आमकां सांगता तेन्ना भाव भयण, उदीक आमच्या जिवितांत आज 1000 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जावंक पावतली. हें जेजू आमकां ह्याच म्हणणेच्या पुस्तका वयल्यांतल्यान आश्वासन दिता.
तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें आमी जिवया. जिवितान जायते फावटी आमी संवसारी वस्तू एकठांयता पुजायता त्यो आमकां कित्याकूच उपकारच्यो नात. कित्याक आमकां त्यो 4 दिसांच्या संवसारांत जिवंक घडीक मजत करीत आमचो मार्ग घडीक ते नीट मार्गार हाडूंक आमकां आदार दिवची ना. घडीक अदीक आमकां वायट मार्गार व्हरीत, अदीक आमकां आमच्या जिवितान बेसारमाय हाडीत, अदीक आमकां आमच्या जिवितान हे 2 दिसांचें जिवीत आमी जियेता आसतना आमचें जिवीत घडीक रुपणें घालून जियेता तसलें जायत. तर आज देवा लागीं कृपा मागुया. सायबा, आमी वांकड्या रस्त्यार न्हय प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां तुजो आदार दी. हीच कृपा ह्या मिसान आनी 2 दिसाक आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तातूंत तूं आनी तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच बगूंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सूर कार्यांसोत आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रोचली. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां आनंदान करता तुजी सेवा. तुमी तुका वाखाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या सांता भोगताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पयल्या तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन कर. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज समकायूं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास समकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे प्रद्यू नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता उतर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेता रासो चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमकां संवसारीक गिरेस्काय न्हय पूण ओत्मीक गिरेस्काय जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया कोण बरे बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटाव संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतीपणी मागतां क्रिस्त आमच्या सुब्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायन घेवया F21 पेज नंबर 95 F21 Church,